नमस्कार. आज हांव एक केरला स्टायलाचे पुट्टू आणि कडला करी म्हणटाची त्या करतस. ताका जाय जाल्ले इंग्रेडियंट्स सांगता. मेन पुट्ट आयदन जावका. नेक्स्ट अशें आसता पुट्ट आयदन. नेक्स्ट एक ग्लास पुट्टू पुडी, डबल हॉर्स जेव निरपरम. मागीर ताजे प्रोपोर्शनली एक ग्लास उदक आनी ताका मिक्स करून एक सॉल्ट कितले जावका तितले अळतेर आनी हे सोय इतली पुट्टू करूंक जाय आमकां. आतां चण्या रंदईक तिंबैलल चाणो, मागीर पियाऊ, चिंचांब, 4 मिरसांग सुक्किल मिरसांग बज्जुका, कोथंबरी ಸ್ವಲ್ಪ 2 स्पून आनी 3 मिरसांग चिल्ली, मागीर करबेव एक 2 दाकून 3, हळदी पावडर आनी सोय जाय जाल्ले. आतां चण्या रंदईक कुकरान तूं तिंबैलल चाणो, नेक्स्ट पियाऊ उडकी केलेले आनी मिरसांग तरणी मिरसांग 3 आनी एक करबेवा पाती त्या घाल न्हू आनी उदक घाल न्हू एक उदक घाल न्हू शिजोवचें. आतां हे पुट्टू पुडीचे पुट्टू कशी रेडी करची म्हणून सांगून दिता. 1 ग्लास पुट्टू पावडर घातला, घेतले 1 ग्लास त्याच उदक घेतले, ताका नमक मिक्स केला, मीठ एक ಸ್ವಲ್ಪ घालतची अशी टाईप आली गाण ती पण तशी करतर. आता आम्ही पुट्ट करचाक पुट्ट अंड्यांतू मुक्काल उद्दादवरनु एक खतखत येऊ तितल्या दवरता. मागीर आम्ही या तावळे आम्ही कालोवन दवरलेलं पीठ म्हळ्यार कालोवच म्हळ्यार अशीच 30 मिनिट्स दवरलेल्या त्या पीठाक आम्ही हंतू भरता. या बोरनु हंतू स्टीम करचे. त्या बरची कशी म्हणून दाखयची तुमकां. फस्टाक आम्ही अशी कोण घालता, मुद्द कोण घालून गोर घालून हलवून घेतले. थोडे सोय सगळे आणि ह्या हंतू आम्ही उबे तितल्या एक 15 मिनिट्स 10 to 15 पुरो जाल्ले. 15 मिनिट्स जाल्ले री पुट्टू जाता. आता मसाल्याक चण्याच्या रंदईक या सोई, मिरसांग आनी चिंचांब या घालून वाटुका. मागीर ಸ್ವಲ್ಪ ल्हान जातरी कोथंबरी घालून मसाला घालता. आता ऊब येतस अशी ऊब येवका. ऊब येयल्यार आमगेले पुट्ट जाल्ले म्हणून अर्थ. आमी ಸ್ವಲ್ಪ सिम करून गॅस या ऊन आसता उगूर काडटा अवंगाल्यांनी दवरून काणू अशें अंत भितरी बड्डेनी उगूर एक पुट्टू रेडी जाता. आता आम्ही छान शिजयला मिरसांग आणि पियाऊ करबेव घालून शिजयला चण्याक आम्ही आता मासूल रेडी केला. हळदी पिट्टी घालला मासूल त्या घालचे. एक खतखत येऊन जातरी हक्का करबेव सासम पण्ण तितलेच. आता खतखत येतरी हाका मीठ घालू विसरू नकाची. मीठ घालायची. नेक्स्ट सासम आणि करबेव पण्ण रंदे रेडी जाता.
बंद करायची गॅस.